हिंदू धर्मात न्हंय पूजनाक खूप महत्व आसा। गंगा यमुना सारकिल्या न्हंयांत डुबकी मारून लोक पवित्र जातात। न्हंयांची आरती पळोवंक लोक हरिद्वार गर्दी करतात। तेच धर्तेचेर आता मांडवी, जुवारी आणि वाळवंटी न्हंयच्या संगमाचेर नार्वे गावात गोमंत सरिता पूजन सुरू करपाचो विचार आसा म्हण पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे उलयलो। जेन्ना आमी स्पिरिच्युअल टुरिझम केले, आज सांगपाक खूप आनंद जाता की सप्तकोटेश्वर नार्वे जे नूतनीकरण जे छत्रपती शिवाजी महाराजान बांधून घेतिल्ले ताजे नूतनीकरण हाली जाले। ताज्या भोंवतणी रुद्रेश्वर देवस्थानाचे नूतनीकरण मुख्यमंत्र्यान चालू कर म्हणले, ते चालू केला। आणि जशे हरिद्वाराक वतकर गंगा आरती आणि बाकीच्यो आरत्यो थंय जाता, तशे मांडोवी, जुवारी आणि वालवंटी नदीच्या संगमाचेर नार्व्या गावान गोमंत सरिता पूजनाची स्थापना रोखडी जातली। जातूंतल्यान जे लोक थंय पावनात तांकां हांगा पूजा करपाची व्यवस्था जातली। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।